हो अर्दफोणा वयलो ब्रिज पासल आणि अर्दफोण दोनाच्या मदीं हो ब्रिज आसा. आनीक ही गाडी सुमार जवळ जवळ 4 सुमार राती पडली म्हळ्यार ते आख्खे सगळे घेवनच सकयल गेल्लो आहा. सकयल गेलो तो प्रश्न उदका ते पळय सगळी वयल्यान ते डिजल बिजल जावन उदक बी सगळें पाड जाल्लें आसा. आनी तितून सगळें उदक गोरवां पिता त्या गोरवांक बी कितें जावपाक शकता. आनी आपण हांगा हाडून उडयल्यात उदका पळय पोटली दिसता थंय बाटली दिसता प्लास्टीक बी आसा. प्लास्टीक चड आहा सगळ्याच्या चड प्लास्टीक बी आहा. आनी ते सगळे आख्खे घाण करतात. हांगा कोणाली लक्ष ना कोण कोणा पळयना. सगळे कितें चल्लो वेव्हार म्हण म्हाका कांय खबर ना. पूण आतां हो ट्रक पडला पूण आतां हो पूल साम डेंजर आसा. कित्याक पुलार आतां मनीस रावले गाडयो आसा पूल हालता कोणा पळय जाल्यार तेजे बरें लागना म्हाका. सगळी एक सायडीक दिसता देंवल्ली आसा आनी हो केन्नाय पडपाक शकता. आनी ह्यो पळय त्यो कन्नोड घाटा वयल्यान वयताल्यो गाडयो हेवी त्यो ह्या पुला वयल्यान येतात. आनी एक भटपाळ पूल आहा बारकेलो ते पोर्तुगीज टायमाचे पूल तेज नंतर रिपेरींग केलें ना कांय ना. म्हाका दिसता की पोर्तुगीज टायमाचे पूल म्हण हे अजून उरले आसात कित्याक बरी बांदली आहा म्हूण. एक्सिडेंट हे कित्याक लागून घडटा हे अशें हे एक्सिडेंट कित्याक लागून रोड ल्हान आसा मेन म्हणल्यार. आनी ते पोळ्यासान पळय जेन्ना येतात एंट्री करतात गोंयांक बाउंड्रीचेर थंय सोरो मेळटा तेमकां पिवपाक. ते इले मारतात आनी कोणा दिसना तेमकां तो थंय पिल्लो तो एक बाटली जर पील तेमकां थंय त्या कर्नाटकाक जाल्यार तेमकां तो लागना कित्याक तें उदक हांगा तरी स्ट्रॉंग मेळटा तेमकां सोरो. आनी तो इलो मारतरी तेमकां कितें जाता म्हण कळना चक्कर. आनी सोऱ्या पडले उरतले. म्हाका दिसता गेटीर तेमकां चॅक करून सोरो पिला काय कितें हें चॅक करून तेमकां धाडलो बरो नाजाल्यार तेमकां थंय दवरचो नाजाल्यार हें आसा तशें हनुमड घाटा वयल्यान धाडात नाजाल्यार ट्रॅफीक बंद करात. हायवे वयता ती ट्रॅफीक बंद करपाची कित्याक हो पूल पडटो तो 100% तेतून दुबाव ना. तेजे पयलीं सरकारान खंयच्यान तरी वेवस्था करची. आनी हो पूल जर पडलो जाल्यार आनी कारवार वचपाक खंयच्यान वाट ना आनीक आमकां खंयच्यान भोंवपाकूय मेळपाना. तेजे पयलीं नाजाल्यार दुसरो पुलाची वेवस्था करची सरकारान तेजो सुद्दां बंद दवरचें. नाजाल्यार CM काल येवन सांगून गेलो तो 20 तारखेक तिकडेनच्यान स्टार्ट करता म्हूण रोड हायवे जालो तो नाजाल्यार बेगीन 20 तारखे पयलीं करचो कित्याक हें आनी जावपा न्हू हांगा एक्सिडेंट. इतलेंच हांव सरकारा कडेन मागता. हेवी ट्रॅफिक नाका ह्या वाटेन इतली हेवी ट्रॅफिक वचून आमचे रस्ते पयले बारीक रस्ते काय आमगे सामके हायवे न्हूय तेका आमी हायवे म्हणूय न्हय. हायवे कितली मिटर आसता ती आमी पयली नकय आमी कन्सल्टांट तेच नका हायवे कितली मिटर वता ती हिंच्यान ट्रक ते दोनी वाट मेळना कोणा वचपा अशी मोटरसायकलीन पास जावपाक वाट मेळना. आनी हे ट्रक जर येता ते इवन सेकंड बेस पोळ्या तेमकां चॅक करचे तेमकां काल्कुलेटर लावच पुलिशेन आनी ते पिलो मेळलो जाल्यार थिंगाच बंद करून दिवचे सकाळी तेम सोडचे. पयलीं बीन केन्ना पडले अशें ट्रक पडला पुला सकयल पडला मारलाय पुला आनी तो मान डॅमेज जाल्लो आहा. डॅमेज जाला पोर्चुगेज टायमार हय पोर्तुगेजान बांदलो पोर्तुगेजान तेका मोव उडयल्लो तेणी हें जालें 1961 तेजे उपरांत हो ते मागीर घडलो. आतां ही हेवी ट्रॅफीक वचोन आनी जॅम जालो आसतो तेजी गॅरेंटी ना. आनी हे तेम एक काम करपाक जाय गव्हर्मेंटान हे हायवे थिंग तो बंद केल्ले हायवे ते व्हडली गाडी येता आनी तेम मातसो कंट्रोल दवरपाचो. मागीर आमगे न्यू हिंगा मार्च टू 4 रस्त्यार तो ऑलमोस्ट रेट जाला गव्हर्मेंटान ती इनिशिएटीव घेवची इतलेंच.